एक पावटी गौतम बुद्धा ध्यान करूंक रानाक वेतालो आनी त्या दाळा थोडे तरणाटे ताका मुखार भेटतात आनी म्हणटात, त्या व्हडल्या रानांत एक व्हडलो देंवसार आसा, तो तुका ग्रासितलो. गौतम बुद्धा हांसून फुडें गेलो आनी फुडें वेता आसतना मद्या रानांत तो पावलो. त्या दाळा त्या देंवसारान व्हडसयत रूख ताचे मुखार आड घालो आनी बुद्धाक ताणें आडायले. त्या दाळा बुद्धा ताका म्हणालो, तुका नास करूंक कळटा, जीव दिवंक तुज्यान जायना. तुका आड घालूंक कळटा, पूण तुज्यान हो रूख उबे करूंक जायना. कित्याक तुजे लागीं सकत आसा, पूण तुजे लागीं मोग ना. जायते फावटी सकत आसल्यार पावना, मोग जायची. म्हजे लागीं शिकपाची सकत आसूंक पुरो, अधिकाराची सकत आसूंक पुरो, धन दिरव्यांची सकत आसूंक पुरो, व्हडपणाची सकत आसूंक पुरो, पूण जर तर म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. खरो मोग देवातावन येता. सांजुवांचे पयले पत्र अध्याय 4 7वी ओळ. मोग देवातावन येता म्हणटा. सांजुवांचे पयले पत्र अध्याय 4 16वी ओळ. देव म्हळ्यार मोग म्हूण आमकां सांगता. ह्याच मोगांत आमी रावया, ह्याच मोगांत आमी जियेवया.